On the night of July 18th, in the year 64, a terrible fire broke out in Rome and destroyed whole sections of the city. Nero was the Roman emperor at the time, and there's a tradition that he played a fiddle during the fire, though he may not have even been there and violins didn't exist at the time. Some say that Nero ordered the fire set as one of history's first examples of urban renewal. Hello, this is Father Kubicki, and the reason I bring all this up today is that we're celebrating a feast in honor of those whom Nero eventually blamed for the fire, the Christians. It's the feast of the first holy martyrs of the Roman Church. And here's how the historian Tacitus, who was only 9 at the time, reported on the event. Quote, Nero fastened the guilt and inflicted the most exquisite tortures on a class hated for their abominations, called Christians. Christus, from whom the name had its origin, suffered the extreme penalty during the reign of Tiberius at the hands of one of our procurators, Pontius Pilatus. An arrest was made, first of all who pleaded guilty. Then, upon their information, an immense multitude was convicted, not so much of the crime of firing the city as of hatred against mankind. Covered with the skins of beasts, they were torn by dogs and perished, or were nailed to crosses, or were doomed to the flames and burnt to serve as a nightly illumination when daylight had expired. End quote. Did you catch that? These early martyrs were accused not only of arson, but of hatred against mankind. Unfortunately, even today people accuse Christians of hatred or hate crimes for speaking the truth the world doesn't want to hear. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार ह्याच्या मिसाची भेटेन ह्याची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या लावरेन बर्बोजा हाच्या म्हयन्यांचो उगडास करून देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेन मागुया आनी ताच्या गोरोब्याक फावो तितली बुजवण दी म्हूण देवा लागीं मागुया. दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता त्रेजिया जॉर्ज आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता आनी देवाक दिन वाचून ही भेट भेटयता. देवान तिचेर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया. आयज जॉशेल डिसोजा आपलो 21वा जल्माचो दीस मनयता. तशेंच जैन डिसोजा आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान तांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेंत आमी मागुया. हेर सगळी आमची मागणी आमच्या
राज्या पासत आमच्या लोकां पासत आमच्या दोतोर नर्सी आनी हेल्थ वर्कर्सां पासत सरकारा पासत देवा मुखार दवरुया जीं कोण बरीं नात तांचेय पासत मागुया आनी हेर सगळीं आमची मागणी देवा मुखार दवरता आसतना ह्या दिसांनी जी तयारी चल्लेली आसा आमच्या गोंयचे प्लॅन्स कोस्टल झोन मॅनेजमेंट प्लॅन तशेंच ODP हे फायनलायज करपाचे जी पद्दत चल्लेली आसा ती बरे भाशेन जावंक आमी मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तिच्या भाव भयणीनो आमी म्हणटा गॉड्स वेज आर मिस्टिरियस. देवाच्यो वाटो जायते फावटी आमकां समजनात पूण देवाच्यो वाटो केन्ना चुकीच्योय जायनात त्यो सदांच सारक्यो आसतात. आमी जायते फावटी देवाच्यो वाटो मानून घेवचे सुवातेर आमच्यो वाटो घालून देवाची वाट घडये बिगाडल्या. असलें आमचें चुकीचें देवा लागीं आमी हे मिसाचे सुरवातेक बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्वपदवीधार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून तोंडान सारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यून सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्वपदवीधार देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कोर क्रिस्ता काकूत कोर सोम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा तुझीं भुरगीं आमकां करून उजवाडाचीं भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयलें. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडूंक दिवं नाका. बोगोर तुज्या स्वताच्या उजवाडान आमकां सदां जियेशीं कोर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता देवा सासणाच्या सासणाक. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेलें वाचप. इजाक जल्मलो तेन्ना अब्रामाक 100 वर्सां आसलीं. भुरगो वाडटूच ताचें दूद काडलें आनी त्या दिसा अब्रामान एक व्हड जेवण दिलें. आपल्या पुता इजाका बरोबर हागार इजिप्तकानीक जल्मल्लो तो भुरगो खेळटा तो सारान पळयलो. तिणें अब्रामाक म्हणलें, ते चाकोरणेक आनी तिच्या पुताक धांवडाय. म्हज्या पुता इजाका बरोबर चाकोरणेच्या पुताक दायजांत वांटो मेळपाचो ना. आपल्या पुताक लागून अब्राम एकदम दुखाबरीत जालो. पूण देवान ताका म्हणलें, तुज्या पुता आनी तुजे चाकोरणेक लागून तूं दुखाबरीत जावं नाका. सारा तुजे लागीं मागता तितलें तिका दी, कित्याक इजाका वरवीं तुका संसोत मेळटली. पूण चाकोरणेच्या पुताचें हांव एक व्हड राष्ट्र उपजयतलो, कित्याक तोय तुजो पूत. सकाळीं फुडें उठोन अब्रामान इल्लें जेवण घेतलें आनी चामड्याचे पोतयेंत उदक घालें आनी तें आगरा कडेन दिलें. भुरग्याक तिच्या भुजार घालो आनी तिका धाडली. ती बिरशेबाच्या ओरोणांतल्यान भोंवली. उदक सोंपलें तेन्ना भुरग्याक एका जिलकुटा पोंदाक दवरून ती फुडें गेली आनी बाण पडटा तितल्याक वचून बसली आनी आपणाच भितर अशें म्हणूंक लागली, मेलोलें भुरगें म्हज्यान पळय नजो. अशी ती पयस वचून बसली आनी रडूंक लागली. भुरगो किंच्यो मारून रडूंक लागलो. पूण सोरेस्पोरान भुरग्याचें रोडणें आयकलें आनी स्वर्गार जावन देवाच्या दुतान हागराक उलो मारून म्हणलें, हागार कितें जालां? भिवूं नाका. तुवें दवरल्या त्या जाग्यार जावन देवान
भुरग्याचें रोडणें आयकलें. उठ, त्या भुरग्याक घे आनी ताका हातान दवर, कित्याक ताचे तावन हांव एक व्हड राष्ट्र उपजयतलो. देवान हागराचे दोळे उगडले आनी तिणें एक बांय पळयली. वचून तिणें चामड्याची पोती उदकान भरली आनी भुरग्याक पिवंक दिलें. देव त्या भुरग्या बरोबर आसलो. तो वाडलो आनी ताणें अरण्यांत आपलें तिकाण केलें आनी तो बालेकार जालो. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. दोळडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. सगळीं म्हणया, दोळडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. दोळडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगल्या आकांतांतलो ताका निवारलो. ताच्या सेवकां भोंवतणी वेळो घालून सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखून दवरता. जबाब, दोळडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. भोगतानो सर्वेस्पराची भोक्ती करात. ताची भोक्ती करतल्यांक कांयच सुणेना. तरण्या शिवांक पर्यंत उपास तपास काडचो पडटा, पूण सर्वेस्पराची वाट पळोवन आसात तांकां बरें कांयच उणें जावचें ना. जबाब, दोळडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. येयात भुरग्यानो, म्हजें आयकात. सर्वेस्पराची भोक्ती तुमकां शिकयता. तुमचे मदलो कोण जिवाक लोबदोला? लांब आवक आनी सूख भोगूंक कोण आशेता? जबाब, दोळडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली. उद्गार. आपल्या रोसना भितर मालगोडी जावंक आमी आपले उदार कशेन सोत उतरा वरवीं बापान आमकां आपली मोगाळ भुरगीं केली. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. गादारा प्रांतान दर्याचे पेले तोडी जेजू आयल्या उपरांत देंवचार बसलेले समाधींतले भायर सरून आयलोले दोग मनीस ताका मेळ्ळे. इतले भिरांकूळ ते आसले की कोणाकूच ते वाटेन वचूंक काडीच जायनासलें आनी ते बोब मारूंक लागले. जेजू, दाविदाच्या पुता, आमचे सरी तुका कसलें काम आसा? वेळ पावचे आदींच आमकां वडवडावंक आयलाय कितें? ते आसलोले थंय थावन मातसो पेल्यान दुकरांचो एक व्हड हिंड चोरतालो आनी देंवचार जेजू लागीं अशें प्रार्थोन मागूंक लागले, हांगासरले आमकां भायर घालताय जाल्यार दुकरांच्या हिणान आमकां धाड. आनी ताणें तांकां म्हणलें, वचात. आनी ते भायर सरून दुकरांनी वचून रिगले आनी सगलो हिंड नेटान वचून कळसा वेल्यान दर्यान उडकी मारून बुडोवन मेलो. राखणे पडून गेले आनी नोंगरांत येवन घडलोलें तें आनी देंवचार बसतल्यांक कितें जालें तें सगलें तांणी कळीत केलें.
हें आयकून नगरांतलो सगलो लोक जेजूक मेळूंक भायर सरून आयलो आनी ताका पडेना फुडें आपल्या गांवां भायर वचून वच म्हूण ताका ताचे लागीं मागूंक लागलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वखणी तुका क्रिस्ता. प्रिच्या भाव भयणीनो, आयचीं दोनूय वाचपां जीं आमी वाचल्यान तातूंत जायत्यो 8वेच तरेच्यो वस्तू आमकां दिश्टी पडटा. पयले सुवातेर पयलें वाचप आमी आयकलां तातूंत जरी तर आमी जायतीं जाणां सिरियल पळोवपी आसात, आमच्या टिव्हीचेर जीं सिरियलां येतात आनी जायतीं जाणां आमी तीं सिरियलां पळयता आसतना तातूंत भितर गुल्ल जाता. तितून भितर कोण रडत जाल्यार आमकां रडूंक येता, थिंगा कोणाकूय जरी तर वायट जायत जाल्यार आमकां राग येता. ते भाशेन जरी तर आमी हो सिरियल कसो आयज पळयत जाल्यार पयलें वाचप आमी म्हणटले आब्राम आनी सारा आनी आगार ह्या तिगांयकूय पळयत जाल्यार सारा विलियन कशी जाल्या अकस्मात. जेन्ना भुरगें जायनासलें तेन्ना सारा खूद आपुणूच आपले दासी लागीं मागता, तिची दासी हागार. आनी आब्रामाक तिणेंच सांगलोलें, पळय म्हज्यान भुरग्याक जल्माक हाडूंक जायना जाल्यार तूं हागाराशी वच. आनी आपली दासी तिणें आब्रामा लागीं दिल्ली. भुरगो जल्मलो इस्माईल. आनी जेन्ना देवाचें बरेंपण तिचे सवें दाखोवन आयलें म्हणजे तिकाच देवान भुरगो दिलो, जी बासावणी देवान तिचे सवें वो आब्रामा सवें केल्ली ती पाडून तेन्ना सारा बदल्लीशी दिसता. आनी हें बदलप कसलें सादें. हे दोग जाण भुरगे इस्माईल आनी इजाक दोगूय जाण बाराबर खेळटात हें पळोवन तिच्या मनान जाय तें घुंवलें. सिरियलांनी अशें घडटा तें आमी पळयता. आनी तें घुंवलें तातूंत कितेंय जाल्यार ती व्हडली ओ ती पोतीन म्हणटच तिणें आपल्या घोवा लागीं मागलें, हिका धाड. आनीक कांयच आयकोंक नाका, हागार आनी तिच्या पुताक धाड, कित्याक दायज आसा तातूंत म्हज्या पुता बरोबर त्या पुताक दायजान वांटो मेळ्ळलो म्हाका नाका. जरी आब्राम दोनूय वाटेन ओडटा ओ हें कितें जें घडटा तें तेज्यान मानून घेवंक जायना, तो सगळोच हाल्लो, थरथरलो. आनी असल्या वेळार देवूय आब्रामाक सांगता, तुजी पोतीन सारा तुजे लागीं मागता तें कर. एके भाशेन देवूय ही कोण विलियन जाल्या ताचे वाटेन गेला असो दिसता. आनी हें पळोवन घडये आमकां जायते जाणांक घडये राग येत साराचो. दुसरे वाटेन आमकां चिंतूंक पडत, देव आनी हें कितें करता, जें कितें चुकीचें करता तें सारकें कित्याक करपाक दिना. आनी हातून आमच्यान पळोवंक जाता की देवाची येवजण केन्नाच चुकीची जावची ना. आब्राम, इजाक आनी इस्माईल. आब्रामांतान आयले इजाक आनी इस्माईल जाल्यार आयज जी आमी परजां पळयता संवसारान, इजाकांतावन आयली जुदेव परजां जाल्यार इस्माईलांतावन आयली मुसलमान परजां जी आसा ती आमी म्हणटा. जाल्यार हें सगळें पळयता आसतना भाव भयणीनो, देव कोणाकूच साणिना. आनी देखूनच इस्माईलाक जरूय दायजांतलो कुशीन काडलो, ताका दुसरे वाटेन देव ताची काळजी घेता, देव ताका राखता, सांबाळटा. ओरोण्यान ताका मरूंक ताणें दिवंक ना. जें कितें गरज आसली तें त्या वेळार पावून, आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकता ती एक उदकाची बांय, थंय नासलीच ती जाल्यार थंयसर देव ताका हें उदक फावो करता. ताची आवय हागार हें उदक काडून आपल्या ह्या मरतल्या भुरग्याक सालवार करता. आनी त्या उपरांत तो वाडटा तेन्ना तो भालेकार म्हणजे एक हंटर असलो मनीस जाता. हें जरी तर भाव भयणीनो आमी आमच्या जिवितान आयज नियाळ्ळें जाल्यार आयज आमी सोंसूंक जायना वो मानून घेयना तसल्यो जायत्यो वस्तू जातात. आनी ह्या पासत आमी आमचो ताळोय उबारता, आमी देवा लागीं मागता. तशेंच आयचो शुभ वर्तमान आमी आमच्या जिवितान हाडीत जाल्यार जेजू हे दोग जाण मनशांक, हे दोग मनीस जे घडये भायर उडयल्ले ते पिशे अशें म्हणलोलें वो तांचे देंवचार बसल्यात, हे लोक जाणा आसलो, भिरांकूळ आसलोले, तांचेशी कोण वचन आसलो, समाजांतले भायर उडयल्ले तांकां जेजू परतून समाजान हाडटा.
इतले मारेकार जाल्ले की तांकां बेश्तेच समाजान हाडूंक जायनासलें. असल्या वेळार खंय ना जाल्यार खंय लुकसाण जावपाक जाय. आनी हें लुकसाण जालें हो दुकरांचो हीण त्या लोकांचो, गांवांतल्या लोकांचो. आनी हो हीण हो देंवचार जे आसात तांणी जेजू लागीं जें प्रार्थून मागलोलें की आमकां तूं पयलींच जरी तर काडून उडयता जाल्यार आमकां त्या दुकरांच्या हिणान वचून दी. आनी जेजू तांचेंय आयकता. आनीक हाटवेंचशें दिसता, जेजू देंवचारांचेंय आयकता, तांच्याय मागण्यांक जेजू कान दिता. आनी तेंय जाल्यार त्या मागण्यांक कान दीत जाल्यार इतलें लुकसाण जावपाचें आसा. ह्या दुकरांच्या हिणान वचून तीं दुकरां सगळीं मरतलीं व तांकां वायट जातलें. हें जावपाक जेजून कित्याक दिलें? जेजूच्यान त्या देंवचारांक थंयच नाच करपाक जायनासलें? हीं बीन चिंतना भाव भयणीनो आमच्या मनान घडी येतलीं. तरी आसतना आमी हांगासर पळयता ह्या दोग जाणांक मुक्ती दिवपाक, फ्रिडम दिवपाक, ते जे ह्या गुलामपणान भितर पडलेले तातूंतले तांकां भायर काडटा आसतना आनीक एक वस्त आसा जंय जेजू ह्या लोकांक भायर काडूंक सोदता. तातूंतले आमच्यान म्हणूंक जाता आमचे जे पोजेशन्स आसात, आमचे बिजनसां आसात. जायते फावटी ह्या संवसारान जें कितें आमचे लागीं आसा ताका आमी इतलीं चिटकून रावल्लीं आसा, आमकां जरी तर कोणूय लुकसाणान घालता जाल्यार ताचेर आमी आड वेतले. थंयसर मागीर देव आमकां उपकारो ना. देवाक घडये आमी सांगत तूं तुज्या जाग्यार राव, लेट गॉड बी इन हीज प्लेस. आमी संवसारान जें कितें करता आमचे पासत, आमच्या फायद्या पासत तें आमी जाणाव. ह्या पासत जंय म्हजो बिजनस आसा थंयसर देव नाका. वो देवाची शिकवण हांव म्हज्या जिवितान पाळटा. पूण बिजनस आसा थंयसर इल्लींशीं आडगां करपाक पडटात. थंयसर फटोवपाक पडटा, दुसऱ्यांचें चोरपाक पडटा, जायते फावटी बेमानी करूंक पडटा. हातून देव नाका, कित्याक देवा मुखार हें उपकारो ना. ह्या पासत आमच्या नोंगरांतलो भायर सर. आयच्या शुभ वर्तमानान आमी आयकलां हो लोक जेजूक भायर घालता. जाल्यार आमच्या जिवितान भाव भयणीनो आमी कितले फावटी देवाक भायर घालिना जायत. भोव करून जें कितें आमकां करपाक जाय तें देवाच्या येवजणे प्रमाणे न्हू जाल्यार आमी देवाक कितले फावटी हे भाशेन कुशीन दवरूंक पावना गाय. आनी देवाची कुशी वो देवाची येवजण जी आमच्या जिवितान जावंक जाय ती आमी कितले फावटी आडावंक पावना जाय. जाल्यार आयच्या दिसाक आमकां ही कृपा जोण एकल्याक मागुया. आख्खे पोरजेक एक पोरजा कशी आमकां ही कृपा मागुया. देवाच्यो वाटो आमी समजूंक, देवाच्यो वाट्यो समजून घेवन देवाच्या वाटांनी आमी चलूंक. आनी जें कितें मनशाचे वाटेन तावन देवाचे येवजणेचेर आड वेता वो मनशाचे वाटेन तावन देवाची येवजण आमचे सगळें सारकी जावन जी देणी आमकां मेळपाची आसात तें ओगडावन उडयता, त्यो आमच्यो वाटो कुशीन दवरुया, देवाच्यो वाटो घट धरुया. हेंच करूंक हे पवित्र मिसाचे भेटीन हो जेजू आमकां येता ताचे लागीं आमी मागुया. Dita tuka eka
म्हज्या बाबा भयणीनो, हे म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आपल्या पवित्र नांवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. देवा, तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बोळ दिताय. देखून ह्या संस्काराक फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक लायक वाडटा. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारान सासनांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. सगळीं आमी मरोना जावच्याक जेजू आपूण एकलो मरूंक कबूल जालो. तुजेच खातीर सासनांक आमी सोमेस्त जिवच्याक ताणें एकल्यानूच आपलो जीव दिलो. देखून देवदूतांच्या दोलबारा सांगाती संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलबारांचो सर्वेस्पर स्वर्ग आनी संसार मल्लांच्या वैभवान उत्सर्गी तुका सय सय. सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सय. उत्सर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोश्ट मरोण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासनीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गुटपोर गोठुया. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आखे प्रितुमीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबीचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागयोन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा, तुज्या चाकरा लावरेन बार्बोजा हाची काकूत कर. ताका ह्या संवसारांतलो एक म्हयनो फावटी तुवें आपोवन वेलोय. जसो पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यात त्या हेर सगळ्या आमच्या भावा भयणांचीय काकूत कर. तांकां तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची हे भेटेक आयज आजीर जाल्ल्या सगळ्या तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. खेरीत भाशेन ह्या वेळार सगळ्या शेतकामत्यां पासत आनी शेतान वावर करतल्या पासत आमी मागता. तांकां तुजे इश्टागोत आंकवार मारी देवाची माय सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, बागयोन जुजे वाज आनी बागयोन फ्रांसीस शावियर
आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सरवंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. देवाची येवजण केन्नाच चुकोनासलेली येवजण. देवाची बासावणी सदांच पाळटा तसली बासावणी. जाल्यार ही देवाची येवजण आनी देवाची बासावणी आमचे सवें खरी जावचे पासत आमी उक्त्या मनान उक्त्या काळजान बापाक उलो मारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळमेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशेन अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलोतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटली पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबाटाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा. ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या कांचेतल्यान म्हाका भलायकी मेळटली. मी कुम्या खातीर मागणे. मोगळा जेजू, मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता. हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूंत हांव सगळ्या वस्तूंत हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता. आशेता. हे घडयेक हे घडये तुका हांव संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजांनी तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण समजू. आसा म्हूण समजू. हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकवडटा. तुका एकवडटा. तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका. म्हाका दिवं नाका. आमेन. आमेन.
सोमी म्हणटा, बापा, तांचे पासत हांव मागतां, ती सगळीं आमचे सवें एक जावं, आनी अशें तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण संवसार विस्वास धरूं. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, जेजूच्या कुडी रोगताचें बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां भरूं. हे परी सदां तुका मोगान एकवटोन सासनाक तोखता तसलो फोड आमी काडूं. हे आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आयज सांजे 7:30 वाजता भोव पवित्र संस्काराची बोजवण जातली. तातूंत भाग घेवंक आमी सगळीं प्रयत्न करुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून यात, जेजूचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. नोवेनाची मागणी. शाश्वत आदाराचे माये, शाश्वत आदाराचे माये, पळय म्हाका एका निर्भाग्या पातक्याक तुज्या पांयां लागीं हांव प्रार्थना तुका आनी तुजेर दवरतां सगळो म्हजो विस्वास. एक आकुतीचे माये, चुरचुरे कोर म्हजे, हांव आयकतां सगळ्यांनी तुका पाचारलेली आसऱ्या आनी बरवाशा पातक्यांच्या जा तोर म्हजो आसरो आनी म्हजो बरवासो. पाव म्हाका मोगा पासत जेजू क्रिस्ताच्या. उगड तुजे हात म्हाका एका दुर्बळ पातक्याक जो येता आनी आपल्याकूच भेटयता तुका तुजी सासनाची चाकोन कशी. हांव आशिर्वाद आनी आर्गां देवाक दितां. दिलो देखून म्हाका ताचे काकुतीन हो विस्वास तुजे ताय. खात्री जशें हांव सोत मानतां म्हज्या सासनाच्या साल्वासावाची. कोटा जायते पावटी आदी निर्भागी जावन पडलो. कित्याक हांवें तुका उलो केलो ना. हांव जाणो तुजे मजतीन हांव जैत वतली. हांव जाणो तूं म्हाका मजत दितेली म्हूण. जोर हांवें म्हजी भेट तुका केल्यार तुजेर पातयेवन पूण बियेतां पातकाचे ताळणेन तुजो आदार मागोना जायन म्हूण आनी इबाडीत म्हूण म्हजो आत्मो. हो तोर वर्तुता उपकार जो मागता तुजे ताय. आनी हांव प्रार्थून मागतां तुजे लागीं तुका दिसता त्या प्रमाणे कोण भाशेन आनी केदना म्हाका तो मेळो. ओदीक करून एम कोणाच्या चोपक्याच्या वेळार सदांच तुका उलो मारूंक
आनी म्हणूंक तुका ए ए माये आदार म्हाका दी आदार म्हाका दी शाश्वत आदाराचे माये माये निर्मी नाका हांवें सांडूंक म्हज्या देवाक आमेन आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर नुमान मरिये कृपेन बोललोले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा अस्तोऱ्यांमध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू बागून मरे देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर नुमान मरिये कृपेन बोललोले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा अस्तोऱ्यांमध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू देवाची माये आम्हा पापयां खातीर विनंती कर आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन शाश्वत आदाराचे माये तुझ्या भुरग्यां पासत विनंती कर नमान मरिये कृपेन बोललोले सर्वेस्पो तुझे ताय आसा अस्तोऱ्यांमध्ये तू सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू बागुंते मारिये आदार दी ओ दृश्टाक सांपडलोल्या मोजोत कोर ओस्कोत काळजांच्या माग पोरचे पासून जाशेरातीन देवाच्या मुनियारांची विनोद कोर सगळ्या देवाक भेटयलोल्या ओस्तोऱ्यां पासत फावो कोर तुजो आदार सगळ्यांक जे मागतात तुजो सासनाचो आलाशिरो तुका केल्या आमचो आसरो येसाय बिणी आदार दिनार गरजांत आनी दुखी कोंतिनी प्रार्थुया ए सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें आमकां दिल्ली माय मारयेक आमची माय करून सदांच तयार आमकां आदार दिवंक जिच्या ओजापाच्या उपकाराक आमी मान दिता आनी मागता तुजे लागीं आमकां फावो जावन तिच्या मायपणाचो आलाशिरो भोगूंक पावूंक सदां काल फोड तुजे सोडवणेचो तूं झोची येताय राजवट चलयताय सासनाच्या सासना आमेन सगळ्या पिडेस्तां पासत खेरीत भाशेन हो आशिर्वाद सगळ्या पिडेस्तां पासत हॉस्पिटलान आसात जे कोण घरांत आसात वो जे कोणाचे आजून पासून डायग्नोसीस जावंक ना ते सगळ्या पिडेस्तां पासत ह्या वेळार मागुया आमचो आदार सोमियाच्या नांवार आसा ताणें स्वर्ग आनी संसार रचला सोमिया म्हजे मागणे आयक आनी म्हजे रुदान तुजेशी पावय सोमिया आसूं तुमचे सोवें आनी तुमच्या आत्म्या सोवें प्रार्थना तुका सोमिया देवा ह्या तुज्या चाकरांक फावो कर सदांच भोगूंक कुडीची भलायकी आनी मनाची शांती आनी ओनंदवंत आदारान बागेवंत सदांच आंकवार मरयेच्या ती निवारूंक ह्या काळाच्या खोतींतली आनी भोगूंक पावूंक सासनाचें दादूसपण क्रिस्ता आमच्या सोमिया वरवीं सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे मदें आसूं तुमकां राखूंक तुमचे विशीं तुमकां बाळगूंक तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान तुमची जतन करूंक तुमचे वयर तुमचेर आशिर्वाद घालूंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाती जियेता आनी राजवट करता सासनाच्या सासनाक शाश्वत आदाराचे मायेच्या मागण्या वरवीं सोर पदवीदार देवाचें बेसांव बापाचें आनी पुत्राचें आनी पवित्र आत्म्याचें तुमचे वयर देवू आनी सदां काल तोगू Oh